नमस्कार. आज आम्ही आसात ते भोमा वाठारात आणि राती हांगासर एक फॅटल एक्सिडेंट जाल्लो आसा. तो बीन एक दोन दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर दिल्ल्या कारणान एक 43 मुकुंद सरनायक हो मडकयचो करंजाळ मडकय एका हॉस्पिटलान व्हरता आसतना मरण आयलें. जाल्यार दुसरो विश्वजीत गावडे हो रावपी कुणें एका किरकोळ मार लागलेलो आसा आनी ताका डिस्चार्ज दिल्लो आसा. पण हांगासर हो राती 9 जो एक्सिडेंट जाल्लो आसा भितर दोगांनी हेल्मेट घालून आसले आनी समोरासमोर टक्कर दिल्ल्या कारणान एक वेस्पा आनी एक दुसरी आहा ती स्प्लेंडर गाडी हेची इतलो इम्पॅक्ट आशिल्लो कारणान तो 43 एजीचो जो मुकुंद सरनायक आसलो एका मरण आयिल्लें आसा. सद्या मार्दोळ पुलिसान येवन राती पंचनामा करून गाडयो कुशीक करून आनी आतां ते गाडयो हांगसरल्यान लिफ्ट करून पुलीस स्टेशनाचेर व्हरपाक आयिल्ले आसा. भोमाच्यान प्रुडेंटा खातीर विवेक प्रभू.